Praise the Lord. 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 Hallelujah. 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 Ergan Jesu, Oglap Jesu, Maiman Jesu, Tuti Jesu, Vandan Jesu, Aradan Jesu. Hallelujah. 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 बाबा बहिणीनो दुखी सेवेने tempest आज आम्ही आचरण करता कुर्सामुळे मोरी माता उभी असली praise the Lord. Praise the Lord. Hallelujah. 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 तिसो पूतो कुर्सार होम काढतलो आणि त्या कुर्साच्या मुळांत ती आवई जेजूक जन्म दिल्ली ती आवय 9 महिने ताका बावयल्ली ती आवय ताका व्हड केल्ली ती कुर्सामणी उबी रावल्या शेवटी हांव तिचे कश्ट घेतले एक आवय आपल्या पुतान मोरचें आपल्या दोळ्या मुखार पळयता तेजे कश्ट वळवळे आपल्या दोळ्यांनी ते देखता काळजांत तिका बोशा बालयांनी पापसिल्ले बरी तिका भोगता कित्याक तिचे अक्लास काळजाचे एका आवयचे ते तिका मात्र गोत्तो बाबा बहिणी आज या मोरी मायेचे कष्ट तिची दुखी तिने सोसले ते कष्ट हे सकड आमच्या दोळ्या मुखार अडया आणि या आराधना वेळार तिच्या पुताक कश्टांत जेजूक तेने सांगात दिल्लो ताच्या कश्टांनी कुर्सामुळे उभी रावली भिवूंक ना निरासावंक ना धैर्यान रावली जेजू सांगता आनी सगळ्या संवसाराक कश्टांचेर जैत व्हरोंको तिने आमकां देख दिली प्रेज द लॉर्ड प्रेज द लॉर्ड हालेलुया 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 आमी आमच्या कश्टां वेळार कुर्सा मुळांत रावूं जाय आमी धांवूंक ना आमच्या कश्टां वेळार आमच्या पिडे वेळार आमच्या सोलवणे वेळार आमच्या निराशे वेळार आमी खंय रावचे सोम्याच्या कुर्साच्या मुळी मरयेच्या संगतपणांत केन्ना आमी आमच्या कश्टांनी त्या कुर्सा मुळी रावता जेजू अंत ते आसतना आमच्या संगत मोरी माय आसा प्रेज द लॉर्ड प्रेज द लॉर्ड हालेलुया हालेलुया आमी सकड आमी आमचे जिवीत कश्टांचे जेजू मुखार अडया आमी कश्टां वेळार निराशी जावचे नाका जेरेमिया प्रवादी आमी पळयता 15वो अध्याय वाक्य 17 तो म्हणटा हांव अधर्मी मनशां संगता बसोंक ना तांचे बराबर हांवें मजा मारूंक ना तुज्या हाताच्या वजना पंदा हांव एकलोच बसून आसलो कित्याक तुवें म्हाका रागान भरोवनय म्हजे कश्ट म्हजेर सदांच कश्ट कित्याक म्हजो गाय इतलो निब्बरो आनी तो गूण जावंक आयकना तूं म्हाका फटयतल्या वळा बरी सुकोवन वेतल्या उदका बरी तूं जालाय म्हणटा देवा कडेन आपले कश्ट उसारता देवा हे कश्ट म्हाका सोसूंक जायनात म्हज्या काळजांत जालो गाय गूण जावंक आयकना हांव निराशेन भरलां हांवें वायट करूंक ना हांवें अन्याय करूंक ना हांवें कोणा मोस करूंक ना तरी पूण कश्ट कित्याक देवा तूं म्हाका दिताय बाबा भयणी आज आमी सोम्या मुखार आमचे कश्ट दिया कश्ट तेल्यांक जेजू तरी हाडया कश्ट तेल्या संवसाराक जेजूच्या पांयां तळी हाडया तांचे बसत मागया निंबयेर पडया सोम्याक आमी आराधन करया रक्त घाम कोड्या मार काड्या मुकुट कुरसा भार उठे
गाई रक्ता जरे देखता जायना अनुकारी मोका देवा तुझा लागता काळीज मुझे तू का दीना मोका देवा तुझा लागता काळीज मुझे तू का दीना मुझा देवा तू सर्वरो रसनार मुझो धरी करो सगळ्या काळजा मोग तुझो हावे सरास करून पावो मोगा देवा तुझा लागता काळीज मुझे तू का दीना देवा तुझा लागता काळीज मुझे तू का दीना ओय शब्दम्या तू मुसो देव तू मुझे सर्वस्व तुझ्या त्या पवित्र हाताने मका रचलाय तुवे मका एक मनशाचे रूप दिलाय तुवे मका एक मोग करचे काळीज दिलाय मुजो रचणार तो तुझे सारखे मुझे ते आस्त्याक देवा तुवे मुझे ते तो आत्मो घालाय तुझो श्वास आणि तुझो जीव मुझे कुडी आणि आत्म्या भितर तू वाळयत आहे खेदवर तो मोग तुझो देवा हांव मनीस हांव एक किडो तरी पूण तू रचणार मुजो इतलो मोग करताय म्हज्या जिवितांत हांवें केल्ली उणेपणां म्हज्या जिवितांत हांवें केल्ली ती फातकां म्हज्या कुडींत आनी अज्ञात आसात त्यो लेखमीतनांतल्यो अस्कतकायो म्हज्या मतींत हांवें चिंतली इतली वायट चिंतनां म्हज्या जिबेन उलयल्ली इतली वायट उतरां म्हज्या हातांनी आनी पांयांनी केल्ल्यो इतल्यो वायट कर्ण्यो देवा कितल्यो आसल्यारी तुवें ते लेखोंक नाय म्हजे अपराध सगळे सोसून व्हरताय म्हज्यो चुकी केल्ल्या वेळार तूं म्हाका बक्षिताय
म्हज्या कुडींतले आत्म्यांतले पातकाचे गायी तुझ्या पवित्र 5 गायांच्या रक्तान धुवन काडताय सोम्या. म्हाका इतलो नितळ करताय तूं, म्हणजे ते इतली काकोळतो दाखयताय, म्हाका मोग दाखयताय, म्हाका पटलून धरताय, वेंगन धरताय, म्हाका तुजो सुमून घेतलाय. म्हाका तुवें पयस करूंक नाय देवा. येदो व्हरतो मोग तुजो. ह्या तुज्या मोगाक हांव आभारी. कितले कश्ट म्हज्या जिवितान आयल्यार देवा म्हाका ते कश्ट म्हूण बगनात, कित्याक म्हजो मोग करसो देव तो जावन आसाय. आनी तुज्या त्या पवित्र मोगाच्या सवळेन आसतना देवा हांव इतलो संतोष भरीत आसा. म्हजे कश्ट, म्हजे दूख, म्हजी खंत, म्हजे बेजाराय, म्हजी पिडा शिडा सगळी नपयस जाता देवा. तुजे नेमकार हांव सरपडता, तुका आराधन करता. म्हज्या देवा हांव तुजो मोग करता. इकड़ी पोर मी बुश्या बाबीनो इकड़ी पोर आमी सगळे कालवाराच्या दोंगराक या. कालवाराचें दृश्य आमच्या दोळ्या मुखार नियाळ करया. या कालवाराच्या दोंगराचेर एक घडीभर पळया. थंयसर त्या कुर्साचेर उमकाळटा जेजू. तीस आनी 3 वर्सां आदी मोरयेच्या कुशींतलो ह्या संवसाराक आयिल्लो. बेतलेमाच्या गोरवांच्या गांवणेर जल्मल्लो. मनशा रूप घेवन देवाचो मोग कान घेवन ह्या संवसाराक आयिल्लो. सगळ्या संवसाराक पातकाचें बोगसाणें कोण सुखे दवडलो अपराधी जावन दी हर एकल्याक ताका बोगसाणें घेवन ह्या संवसाराक आयिल्लो. तरातराच्या पिडेस्तांक गुण करच्या खातीर गुण करची सकत घेवन ह्या संवसाराक आयिल्लो.
खंती बेदरांत असल्यांक टेन्शनार असल्यांक या जिवित सलवणेर असल्यांक हे या मुझे सरशी कष्टांतल्यान वजान वयतल्यान हांव तुमकां विशय दितलो मुझे सरशी तुम्ही या अपुर्बाच्या उतरांनी या संवसारांत बुजावणींनी धैर्य दिवंक आयिल्लो सोडून गेल्ल्यांक अनाथ जाल्ल्यांक हर एकल्याक हांव तुमचे संगता आसा म्हज्या ल्हान भावांक तुमी कितें केलें म्हाका आसा तुमी केलें म्हळ्यार उतरांनी हर एकल्याक ल्हान तावन व्हडा पर्यंत हर एकल्याकी देवाचो मोग एकामेका मारिपाक दिवंक आमचे खातीर आयिल्लो जेजू कालवारीच्या दोंगराचेर कुर्साचेर उमकाळटा आनी त्या कुर्सा म्हणी एक स्त्री उबी आसा आनी ती स्त्री निराश जावन रडना आपल्या काळजांत कठीण दूख भोगता तिचे काळीज आटे बिटांनी भरला आपल्या स्वंत पुताक मरचें ती पळयता कुर्सार ताचे आटे बिटे पळयता त्या पुत्राच्यो मरणाच्यो ओडी तो पळयता जाल्यारी सगळें सोसून व्हरता घट्ट रावल्या एका उद्देशा खातीर सगळ्या मनुष्या कुळाक बचाव करचे खातीर प्रेज द लॉर्ड प्रेज द लॉर्ड प्रेज द लॉर्ड हालेलुया 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 बाबा भयणी ती एक आवय म्हज्या आनी तुजे खातीर त्या कुर्साच्या मुणी उबी रावल्या ती आवय म्हज्या आनी तुझे सगळ्यांचे कष्ट काण घेवन त्या कालवारीच्या दोंगराकडे गेल्या ती आवय खंयच्या पुताक ताची निर्जीव कूड तिच्या हातान घेतली की त्या निर्जीव पुताच्या कुडीतय म्हाका आनी तुका ती वावयता आमचे कष्ट ती वावयता आमच्या खातीर देवा कडेन मागता आमच्या खातीर आपले कष्ट ती सोंसता तालवारीन काळीज पापशिल्यार सगळें म्हज्या आनी तुजे खातीर ती सोंसता कित्याक त्या पुतान तिका सांगलें स्त्रिये ओ तुजो पूत त्या पुताच्या नांवान शिसाच्या नांवान सगळ्यांक आमकां मुरयेच्या हातान दिल्लें आनी तिणें सगळें म्हाका आनी तुका आपली भुरगीं जावन घेतलां प्रेज द लॉर्ड प्रेज द लॉर्ड हालेलुया 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 आमी ह्या खातीर देवाक आमी ओगलाप दिवया अर्घ आनी होगलाप तुका सोम्यान जेजो सोम्यान जेजो आमचे खातीर तुवें मोरयेच्या कुशींत मनीस जावन जल्मल्ल्याक सोम्यान जेजो आमचे सारको मनीस जावन ह्या संवसारान जल्मोन आमचे मनशापण तुवें पवित्र केल्ल्या खातीर सोम्यान जेजो तुज्या आवयच्या मोरयेच्या कुशीन जल्मले वरवीं आमकां सगळ्यांक संवसारांत एक आवय तुवें दिल्ल्या खातीर सोम्यान जेजो तुज्या आवयच्या कुशीन जल्मोन तिची कूस पवित्र केल्ले बरी हर एका आमच्या आवयेची कूस तुवें पवित्र केल्ले खातीर सोम्यान जेजो त्या तुज्या आवयक तुवें मोगान स्वीकार केल्ले वरवीं आमकां सगळ्यांक एक संवसारी आवय आनी बापय तुवें आमकां दिल्ले खातीर सोम्यान जेजू काना शहरांत त्या आवयचें उतार आयकोन उदक कसलो व्हायन केल्ले बरी आमच्या आवयांची आमच्या बापयांची मागणी तुवें आयकोन भुरग्यांक तुवें आशिर्वाद केल्ले खातीर
हुकलाप तुका समयाचस सोम्यान जेजो कितें तुज्या मोरयेन म्हणलें तें उतर तो कितें सांगता तें करा सोम्यान जेजो ह्या सुपोरी हर एका आवयानी हर एका बापयानी आपल्या भुरग्यांक तुजी वाट दैवीक वाट तुवें आमकां दाखयल्ले खातीर अर्गाणी हुकलाप तुका समयाचस सोम्यान जेजो तुजी ती पवित्र आवय तुज्या मिसावान सांगतपण दिता आसतना त्या आवय विशांत तुवें अपूर्वाची उतरां उलोवन देवाचें उतर आयकून जेत तसल्यो हर एक आवय आनी बापय आमी जावच्या खातीर प्रेरण दिल्ले खातीर अर्गाणी हुकलाप तुका समयाचस सोम्यान जेजू तुवें अपूर्व तितले कश्ट सोंसी आवय इतली सोंसणीक आहायची इतली धैर्यादीक असली तुजी सर्गींची आवय दिवन आमकां ह्या संवसारांत जियेतनाक कश्ट सोंसोंक पिडा सोंसोंक हर एका कश्टांनी तिरासन रावंक आमकां धैर्य दिल्ले खातीर अर्गाणी हुकलाप तुका समयाचस सोम्यान जेजू तुजी आवय कुर्साच्या वाटेर तुका सांगात दिताली आनी त्या आवयन सांगात दिल्ली बरी हर एका आमच्या आवयांनी हर एका आमच्या बापयांनी तांच्या भुरग्यांचो मोग करण तांच्या भुरग्यांच्या जिवितांत तांकां सांगात दिवंक तुवें फावो केल्ले खातीर अर्गाणी हुकलाप तुका समयाचस सोम्यान जेजू एक आवयपणाचें मोल कितें म्हणलें मोरयेन तुज्या आवयन इजिप्ताक पळोवन गेल्ल्या वेळार दाखयलें त्या युवांत त्या कश्टांत ते कश्टांचे पयन करण कितलेशा दिसांचे तुका राखोन आनी सांबाळून व्हेल्ले बरी आमची आवय बापय आमकां सांबाळटात आमकां राखतात आमकां पोसतात आमकां बरें कर पळयतात म्हणलें त्या आवय बापायचें मोल आदीक म्हूण आमकां समजसें केल्ल्या खातीर अर्गाणी हुकलाप तुका समयाचस सोम्यान जेजू कुर्सार तूं कुरीस तूं वावयतना त्या कालवारीच्या दोंगराचेर तुजी आवय तुका भेटतना ती अपूर्वाची भेट अक्लासाची भेट तरी पूण त्या घडये म्हजी आवय म्हज्या सांगता आसा म्हणलें धैर्य तुका मेळिल्लें आनी आमकांय आमच्या कश्टांनी आमच्या अक्लासांनी आमच्या कंती बेजारांनी आमकां तुजी ती आवय आमच्या सांगता आसा आमच्या खातीर मागता म्हणलें धैर्य आमकां दिल्ले खातीर अर्गाणी हुकलाप तुका समयाचस सोम्यान जेजू कुर्सार तुवें म्हळें कुर्सार तावन म्हळें आपले ही तुजी माता सोम्या त्या उतरांनी जुवांक तुवें तुज्या आवयक समर्पण दिलें बरें आज आमकां सगळ्यांक तूं म्हणटाय तुज्या त्या आवयक दिवन ही तुजी माता कश्ट सुसली माता धैर्यादीक माता आमचे खातीर वागची कथा माता सर्गा संवसाराची राणी ती माता असली सर्गीची आवय आमकां दिल्ले खातीर अर्गाणी हुकलाप तुका समयाचस सोम्यान जेजो त्या कालवाराच्या दोंगरार तुवें म्हणलें ते शिसाक तुवें म्हणलें ते मोरयेक हो तुजो पूत स्त्रिये हो तुजो पूत सोम्या आमकां सगळ्यांक तुजी भुरगीं कर तुज्या आवयची भुरगीं कर तूं तिच्या हातान आमकां वोपसून दिवन आमचें आत्मीक जिवीत आनी संवसारी जिवीत शाबितायेन तुवें आमचें सांबाळून व्हेल्ले खातीर अर्गाणी हुकलाप तुका समयाचस सोम्या जेजू तुज्या ती कूड कुर्सा वयली देंवयता आसतना ती निर्जीव कूड त्या पुताच्या हातांत तुज्या आवयच्या हातांत ती दिल्ली आनी त्या घडये त्या आवय कितले बोगुल्लें ती निर्जीव कूड घेताना सोम्या आमची कितली तुजी भुरगीं आज फातकान पडून वायट वाटेक वचून ड्रग्सांक सांपडून आमाल पिवण्याक सांपडून वायट सुवयांनी रोंबून जिवितांत मरण गेल्ले बरी जाल्ल्या वेळार तसल्यांक तुज्या पुताच्या तुज्या आवयच्या उस्त्यार तूं तिका आमकां दिताय आनी त्या आवयच्या गोपांत आमकां सांबाळच्या खातीर तुवें आमकां दिल्ले खातीर अर्गाणी हुकलाप तुका समयाचस भाव भयणीनो कितल्या बाय पडया देवान आमकां एक आवय दिल्या आमच्या कश्टांनी भिवंक ना आमी टेन्शन करूंक ना आमचे खातीर मागतली
कानाशरांत मागल्ली सगळ्या जेजूच्या जिवितांत कश्टांनी संगात दिल्ली जेजू खातीर कश्ट सोंसुल्ली ती आवय आमकां दिल्या देवान आमी सगळी गडीभर देवाक करसिया देवाक अर्गां दिवया असली आवय दिल्ल्या खातीर देवाची स्तुती गावया विस्तार दर्या सारखे काळीज तुझे कदेराने दुका वाळून वाचले निपोळा सोस्ताय घडये सदकेचे बाले माये पांचला माये मोगा रुणाका पातांची पोळे नाका प्राची दादा आमी सांडून पाकीची बुजल्या तोका माये मोगा रुणाका पातांची पोळे नाका प्राची दादा आमी सांडून पाकीची बुजल्या तुका बुजल्या उबे रावया देवाचें उतर आमी आयकुया सर्वेस्पर तुमचे सवे आसूं तुमचे सवय आसूं जोवा प्रमाणे जेजू क्रिस्ताची शुभ वार्ता महिमा तुका येसुमिया येणे जेजूची आवय क्लेओपासची पतीन आनी मागदलची मोरी ताच्या कुर्सा बगलेन उबी आसली आपले आवयक आनी तिचे बगलेन आसलेल्या मोगाच्या शिसाक पळोवन जेजून आवय लागीं म्हळें स्त्रिये पळय हो तुजो पूतो उपरांत शिसाक तो म्हणालो ही तुजी आवय ते घडयेतावन त्या शिसान तिका आपणाची कर्ण घेतली देवाचे उतर हे
हकणी तुका क्रिस्ता. एक घडी बोर बसया भाव भयणीनो. क्रिस्त मोगाच्या भावा भयणीनो, एकले आमी इंग्लिशांत एक शब्द आसा बिलॉंगिंगनेस. आमी कोणाची जाल्यार आमच्या जिवितांत एक भद्रती आसा. एक भुरगें आसा, तें भुरगें ताका आवय बापूय म्हजे सांगता आसात म्हळ्यार त्या भुरग्याक धैर्य आसा. तें भुरगें धैर्यादीक जाता. तें भुरगें भियेना. त्या भुरग्याक जिवितांत भद्रती आसा म्हणजे तें स्वस्थ जाना. पूण एक ऑर्फन भुरगें, आवय ना, बापूय ना, ऑर्फन, अनाथ, त्या भुरग्याक कितें भोगता? इनसेक्युरिटी म्हणटा हांव. ताका बिलॉंगिंगनेस ना. त्या देखून तें भियेता. ताका कोणीय पळय जाय. पूण कोण जर ताच्या जिवितांत ताका ताच्या सांगता रावता, तें भुरगें तसल्या वेळार ताका एक तर धैर्य मेळटा. कित्याक आपणाक कोण म्हजें म्हणलें आसा म्हणलें ताका भोगता. कितलीशीं काजारी जोडी तांच्या जिवितांत थोडी फावटी आमकां सांगचें आसा. म्हजे लागीं हांव ह्या जगनाच्या भितर फावटी आयकल्लें आसा हांवें. फादर, म्हजो घोव म्हाका पळयना बरें करून. ताका म्हजे विशयान पळोवंक वचोंक ना. तो म्हजे विशयान केअर काण घेना. पयशे कशें दिना. म्हाका पिडा पडलो आयल्यार तो ताका खंयच टेन्शन ना. हांव एकसुरी, म्हाका कोणी ना. पूण केन्ना तें बिलॉंगिंगनेस म्हणल्यार ना जर तुका भोगता. हांव एकसुरी, घोव आसून घोव नातल्या बायले बरी म्हजी परिस्थिती. पळया, जर तर तो मोग मेळना, जर तर ती जतन मेळना, कितली अनाथ म्हणलें तिका भोगता. तशेंच जावं पुरो आजकाल प्रायवंत आवय बापयांक थोडी फावटी भोगता. भुरगीं आसात, पूण भुरगीं पप्पा कसो आसाय, मम्मा कशी आसाय, कोणी सारिनात. एकसुरी आसात, कोणी ना. पिडा आयल्यारय कोणी ना, पडल्यारय कोणी ना. असो लागल्यार तांकां कितें भोगता? आमी अनाथ, आमी एकसुरी. पूण बाबा भयणीनो, संवसारीक दृश्टेंत आमी सकड अशें जावं पुरो. पूण आज देव मनशांत इतलो मोग दाखयता. मनीस केदींगच देव केदींगच मनशाक अनाथ करूंक सोडिना. प्रेज द लॉर्ड, प्रेज द लॉर्ड. हालेलुया, हालेलुया, हालेलुया. देव केदींगच मनशान अनाथ जावंक सोडिना. आमी जोच्या वांजेलांत म्हणली ती उतरां आयकल्या 17व्या अध्यायान. हांव तुमकां सांडून वेतलो, पूण अनाथ बरी हांव तुमकां सोडून वचना. हांव पवित्र आत्म्याक मजतदाराक धाडटलो. तो तुमचे सांगता आसतलो. तो तुमकां उलोवंक सकत दितलो. तो तुमकां बळ दितलो. पळया, हांव तुमकां अनाथ बरी सोडून वचना. मातेवाच्या वांजेलांत 20 आनी 8व्या अध्यायान परत्यान सांगता, हांव संवसाराची अखेर पर्यंत तुमचे संगता आसतलो. आमचो देव आमचे संगी आसा. प्रेज द लॉर्ड, प्रेज द लॉर्ड. हालेलुया, हालेलुया. पूण भावा भयणीनो, ताचे की विशेष जेजून आपल्या कश्टा वेळार आनी
मोरी आपल्या कष्टा मेळा ही दोगां व्यक्ती कठीण दुखांत आसात, कठीण बेजारांत आसात, कठीण निराशेन म्हणजे बरें आसात. एक पूत वयर कुर्सार उमगळटा आनी हांगासर आवय इतलें दूख बगता आनी असल्या ह्या वेळार आमचो देव आपलो मोग दाखयता. कितें म्हणटा जेजू शिसाक दाखोवन त्या आपल्या आवय लागी म्हणटा, स्त्रिये पळय वो तुजो पूत, स्त्रिये पळय वो तुजो पूत. कितें अर्थ आटापलो ह्या उतरांनी. बाबा भयणीनो, जेजूनो शिसाक मोरयेच्या हातांत ओपून दिल्ल्या त्या घडये सांकेतीक रितीन सगळ्या मनशा कुळाक थंयसर हांव आनी तुमी सगळीं आयल्या आमकां ताणें आपल्या मोरयेच्या मायेच्या हातांत उपसून दिलां. प्रेज द लॉर्ड. हालेलुया, हालेलुया, हालेलुया. स्त्रिये पळय वो तुजो पूत, ही तुजी धूव. आमी कोणी अनाथ न्ही, हांव आनी तुमी कोणी अनाथ न्ही. संसार आमकां सांडीत तरी, हो संसार तुमकां सांडीत तरी हांव सांडचो ना तुमकां. इसाया प्रवादीच्या पुस्तकांतलीं उतरां. सगळो संसार तुमकां सांडीत तरी हांव तुमकां सांडिना. पळया, तरी एकली तुमचीच तुमकां अनाथ करता तरी हांव तुमकां अनाथ करचो ना. आमकां सगळ्यांक जेजूनो आमकां मोरये मायेच्या हातांत दिल्यान. देखून आमी निजाकी संतोश पावोंक जाय. भाव भयणीनो, आमी देवाची भुरगीं, आमी मोरयेच्या हातांत आमी दिल्ली मोरी आमची माय जावन देवान आमकां दिल्या. आनी परत जेजू म्हणटा थंयसर आपल्या मायेक दाखोवन शिसा लागीं, पळय ही तुजी माता, पळय ही तुजी माता, ही तुजी आवय. आमकां एक आवय दिल्या. एकला आज जेजू म्हणटा पळय ही तुजी आवय. भाव भयणीनो, आमच्या जिवितांत ही आवय आमकां देवान दिल्या. ही आवय सुख भोगली आवय न्ही, ही आवय रायाळ कुटुंबांत जल्मली आवय न्ही, ही आवय ग्रस्तकांत जल्मली आवय न्ही, ही आवय संसारांत सुख भोगती तसले आवय न्ही. बगार ही आवय दुर्बळकांत जल्मल्ली, सादेपणांत जल्मल्ली. ही आवय सुरवेरस आपल्या पुता खातीर कश्ट सोसूंक तयार जाल्ली. ही आवय आपल्या बाळका कडेन ताका बचाव करून इजिप्ताक त्या रातीच्या हिवांत कितलेशा दिसांचे पैण करून ती दावरली. ही आवय आपलो पूत सुकल्या वेळार त्या देवाळांत त्या पुताक सोदून आयिल्ली. ही आवय थंयसर तिचो पूत त्या कालवारेच्या दोंगरार आसतना त्या पुताचेर दिश्ट घालूंक थंयसर आयिल्ली. जी आवय पूत ताचे उतार परगडतना, हजा बगरतना, लोकां शिकयतना ताचे सांगता रावल्ली. बुकांनी तान लेखेन आसतना ही आवय कालवारेच्या दोंगरार पर्यंत आपल्या पुता सांगता सोलून गेल्ली. ही आवय आपल्या निर्जीव पुताची कूड आपल्या जिवंत आसतना आपण ती आपल्या पुताची कूड ती मरण पावली कूड हातान घेतिल्ली. ही आवय सगळ्या मनशा गोळा खातीर कश्ट सोंसली आवय. भाव भयणीनो, देखून हांवें सांगलें सुख भोगले आवय न्ही, तर असल्या आवयन इतले कश्ट सोंसल्यात म्हज्या आनी तुजे खातीर. ही आवय म्हज्या आनी तुज्या कश्टांत रावची ना गी, म्हज्या आनी तुज्या कश्टांत ती सोडटली गी, म्हज्या आनी तुज्या कश्टांत देवा कडेन मागना गी. खंडीसान मागता. देखून आमी भियोंक ना. आज देवान आमकां एक दायज दिलां. दुखी सैबीणीचें बेस्त आमी आचरण करतना भावा भयणीनो, आज देवाक आमी अर्गां दिवया.
आमच्या कश्टांत आमच्या पिडेंत आमच्या कंठीदुखांत आमच्या एकसुरपणांत आमच्या बेजारांत आमच्या निराशेंत आमच्या आर्थीक संकश्टांनी आमचे खातीर मागोवंक आमकां धैर्य दिवंक आमकां भरवसो दिवंक आमकां संगात दिवंक आमकां देवा लागीं तेच्या पुता लागीं व्हरोंक आमच्या जिविताचे कश्ट निवारोवंक संगात दिवची आवय देवान दिल्ल्या खातीर आमी अर्गां दिवया त्या आवय सांगाता रावया त्या आवयक आमच्या घरांत कान घेवया आपले ही तुजी माता आमची आवय आमच्या सांगाता आसचे आवयक आमी पयस करूंक जायना आवय जन्म दिल्ली आवय आमी कोणी पयस करिना आनी तशी आमची सर्गींची आवय तिका आमच्या जिवितान घेवया तिका आमच्या कश्टांनी घेवया तिका आमच्या निर्धारांनी घेवया तिका आमच्या सोलवण्यांनी घेवया तिका आमच्या हर एका अनवरा वेळार आमी घेवया तिका आमच्या हर एका बऱ्या कार्या वेळेक घेवया मोरी आमच्या बसत देवा लागीं मागतली प्रेज द लॉर्ड हालेलुया 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 तर आमी आतां सकड आमकां देवाक समर्पया मोरयेच्या हातान समर्पया आमचे जिवीत आमचे कश्ट आमची विघ्नां अनवरां आमचे सोलवणे आमी कितें आसा सगळे आमचे कुटुंब आज आमी सगळे आमचे कश्ट आमी जेजूक समर्पया ह्या घडये आमी आमकांच तेच्या हातान दिवया कित्याक देवा जेजून आमकां मोरयेच्या हातान दिला आपले ओतसो पूत आज आमी एकली मोरयेची पूत आनी दो जेजूची पूत आनी दो आज ताणें आमकां मोरयेच्या हातान समर्पिला आमकांच ह्या घडये कितें आमच्या काळजान दूख आसा कितें आमच्या मतींतली बेजारी आसा कितें आमच्या जिवितांत ते कश्ट आसात कितें आमची पिडा शिरा आसा कितें आमची निराशा आसा ही सगळी आमी देवा समर्पया मोरयेक समर्पया आनी ह्या घडये आमी गीत गावया आनी आमकांच तांच्या हातान दिवया माये मोगाळ रडनाका पक्काची पडनाका प्राजिता दारनामी सांडून बाकी जिणी मागे आमी ह्या घडये प्रत्येक तरान सगळ्या पवित्र सभेच्या वडिलां पासत आमच्या पाप सैबाक आमच्या विस्मांक आमच्या यासकांक आमकां मुखेलपण त्या धर्मितांक हर एकल्याक खंयची आज मोरयेच्या नांवान आज धर्मीक जिवीत वेंगलां त्या सगळ्यांक आमी जेजू सोम्याक समर्पया आनी तांच्या कश्टांनी मोरी माय तांकां राखोवन दी कुर्स जिविताचे तांणी वावोवंक कश्टांच्या वेळार तिरासानेन रावोवंक भावार्थांत घट रावोवंक पवित्र सभेच्या ते सुंकान मुखार व्हरोवंक तांकां देत तेंच्या बसत मागया आज आमी विशेष रितीन आमच्या मंगळूरच्या गवळी बापा खातीर आयच्या दिसा 5 वर्सां आदीं तांकां ह्या गवळीकपणाची वर्द मेळिल्ली दिक्षा मेळिल्ली 5 वर्सां तांणी संपयली आयचो तांचो वर्दीचो दिवस बिस्पाच्या एपिस्कोपल कॉन्सेक्रेशनाचो दीस आमच्या गवळी बापा खातीर विशेष रितीन मागया सोम्यान जेजो आमच्या गवळी बापांक पीटर पॉल सल्डाना हांकां तुज्या दैवी कृपेन सांबाळ तांणी ह्या 5 वर्सांनी भोवसो आपुलबायेची सेवा दिल्या कश्टांच्यो घडयो तांणी पाशार केल्यात जायत्या लोकांक आत्मीक बरीतीन शिकोवन दिल्या जायत्या कश्टां विघ्नां अनवरा वेळार परजेक सांबाळ व्हेला जायतो त्याग सक्रिय देशाचे खातीर ताणें केला जायते मुखेलपण दिवच्या खातीर हर प्रयत्न केला मागण्याचे मनीस हांव तांणी सगळ्या देशाचे खातीर मागलां वावरत्यां खातीर मागलां
सोम्यान जिजो आमच्या गवडी बापांक विशेष रितीन आशीर्वाद घाल तांकां आमी तुका समर्पित हांव तांचे मुखेल्या वर्सांनी तांच्या मुखेलपणाकाल ही आमची दियेस बऱ्या आत्मीक रितीन वाडोवन दी प्रगती जावं दी आमकां सगळ्यांक ह्या संवसारी जिविताच्या वायट आनी खोटेपणांत आमी रावन अशें आमकां धैर्यान तुजी ती येवंक आत्मीक जिवितांत मुखेलपण दिवंक तांकां धैर्यान बरें आनी तशें सर दिसपाक आनी बाप से बाप ह्या जगां सगळ्यांक तुजे कृपेन बरें म्हूण तुजे लागीं मागता हांव बरेच्या नावे बापा ही मागणी करता तुका बरेच्या नावे बापा ही मागणी करता तुका पुवी सभेन कश्ट जाल्या बसत मागया आज कितलेशे कडेन दगदवणी उठल्या पाकिस्तानांत विशेश जावन आज कितलेशे जाणांक क्रिस्तांवांक थंयसर दग दितात ही गरजो नाश जातात आनी क्रिस्तांवांची घरां उलपयतात देव निंदेचे अपराध तांचेर घालतात तांकां कश्ट दितात आनी एर जायते कडेन आमच्या भारतांत तशें इतर कडेन कश्टा दगदवणेक सांपडल्यात असल्या मरयेच्या आदी समर्पया सोम्यान जेजू आज पवित्र सभेन कोण दगदवणेक वळख जाल्यात कश्टांक वळख जाल्यात आज तुज्या नांवान बाबर्ता खातीर कश्ट जाल्यांक देव निती खातीर कश्ट जाल्यांक स्वता निती खातीर कश्ट जाल्यांक सोम्यान जेजू तुज्या मरये आज तांकां तुज्या हातान दिता मरयाच्या हातान तांकां तूं दी आनी तांकां तूं सांबाळ कश्टां विघ्नां अनुवारांत तांकां राख आनी कोण तांचे हल्लो करतात कोण तांचेर वायट करतात तांकां सगळ्यांक तुज्या कृपेच्या शक्तीन भर आनी तांकां उस्वाद दी मोतीक आनी वायटाच्या त्या अधीनपणांतल्यान तांकां सुटका दी आनी तांकां आमचे कश्ट जाल्यांक धैर्यान भर म्हूण तुजे लागीं मागता हांव बरेच्या नावे बापा ही मागणी करता मागता हांव ह्या घडये पोरुसो मोरोक्को थंयसर एक व्हडली भुंयकाम जाली रातीची 11 वरां जातीत लोक न्हिदोंक तयार करनासलो व्हड एक भुंयकाम अचानक जाली हजारांनी लोक मेलो 2-3 हजारां वयर लोक मरण पावला आनी निराश्रीत जाल्यात सगळीं शहरांत नातल्यांत आनी आज ती तांकां मस्त कश्टांनी आसात तांचो उडास करया मरयेच्या हाती जेजूच्या हाती तांकां समर्पया लिबियांत प्यासप्त्यान पोरुसो थंयसर व्हडलें सुनामी आयलें व्हडलें सायक्लोन आयलें आनी व्हडलें शहर वाळोवन गेलां सगळें निसांतान जालां सुमार 20,000 लोकां वयर लोक हे वाळूनच गेला मरण पावला पळया 20,000 वयर लोक दोळे उदांपून उक्ते करचे भितर ते वाळूनच गेल्यात सगळें शारच वाळोवन गेला मागीर आमी तांचे खातीर सोम्यान जेजू कश्टांत सांपडल्यांक तुका समर्पण दिता विशेष रितीन मोरोक्कांत आनी लिबियांत कश्टांक वळख जाल्ल्या त्या लोकांक ताचे संगता संवसारार हेरे कडेन सबार कडेन खंयसर विघ्नां अनवरांक हो लोक सांपडला खंयसर नैसर्गीक दुरांतांक लोक सांपडला सोम्या कितले कश्ट तांचे आज कितलो लोक पयस जाला कितलो लोक घरांत कितलो पिवंक खावंक जेवंक ना सोम्या हे कश्ट तांचे कोणे पर्यार करचे म्हणले परिस्थितींत आसा सोम्यान जेजू तूं काकुळदार सोमी तुज्या माये मारी पात तूं जपां करताय तुज्या माये मारी पात लोकांक तूं राखताय सोम्या तुजे दैवी कृपेचे आशिर्वाद तुजेर वतो तांकां रक्षण दी आनी सांबाळ म्हूण तुजे लागीं मागता हांव बरे माणूस म्हणजे बाबा हे मागणी करता तुका
मागे आम्ही प्रत्येक रीतीनं या दिसाने मंगळवार दिवस जंत ड्रग्स आम्हाला पिवणे हाचे विरोध जागृती कार्यक्रम आस्था केला आमची कितलीशी युवसना आमचे कितलेशे तरणाटे आमची कितलीशी स्टुडंट्स आमची कितलीशी घरांतली मनशां मामाल पिवण्याक मादक द्रव्यांक बरी जाल्यांत घरांची देसवाड जाता जिविताची देसवाड जाता सोम्यान जेसू आज आमच्या घरांनी आज घरांनी जबाबदारी आसतले कितलेशे बापय कितलेश्यो आवयो आज आमाल पिवणे ड्रग्स असल्या सवयांक बली जातात आवय बापयनी पुसुलीं ती भुरगीं व्हड केल्ले भुरगे इस्कोलाक धाडिल्ले कॉलेजीक धाडिल्ले काम करूंक गेल्ले सोम्यान जिजो ड्रग्स आनी इतल्या मादक द्रव्यांक बली जातात कितलेशे मनीस आज तांच्या फायद्या खातीर आज तांणी पयशे करच्या खातीर इतल्या भुरग्यांक तरणाट्यांक बली दितात सोम्या तुजी दैवी कृपा तांचेर वत कोण अन्याय करतात कोण या तरणाट्यांक भुरग्यांक व्हडांक ल्हानांक ड्रग्साच्या जाळां सांपडायतात तांकां तुज्या दैवीक सत्यान सोम्यान जेजू तांकां घडूंक घाल तांचे नियंत्रण कर सोम्या तांचे तुजो अधिकार चलय देंवसाराचें बोळ तांचे तोंडकान उडय सोम्या आनी कोण आमची युवासना आमची विद्यार्थी आमची भुरगीं विशेषतन आमची जायती क्रिस्तांव भुरगीं ड्रग्साक बली जाल्लीं ती आमाल पिवण्या बली जाल्ले आवय बापाय सोम्या तांकां सुटका दिया बंद्या आनी वरांत तांकां राख आनी सांबाळ म्हूण तुजे लागीं मागता गुरुच्या नावे बापा हे मागणे करता मागे आमी विशेष रितीन पिडेक आनी आर्थीक अनवरांक सांपडल्या बसत कितलींशीं जाणां आज आर्थीक अनवरांक सांपडल्यात रिणाच्या बऱ्यापदा अडचतात घरांनी कश्ट आर्थीक संकश्ट आसात पावती जोडना घर चलोवंक कश्ट जाता असल्यांक सोम्या तुका समर्पण दिता सोम्या जेजू विविध पिडेक बली जाल्ल्यान तुका समर्पण दिता सोम्या कितलींशीं जाणां कश्ट जातात पिडेंत आसात वळवळटात थोड्यांक साखरी करूंक कोणी नात थोड्यांक वखदां पयशे नात थोड्यांक वयल्या वयर क्रॉनीक इलनेस सोंसले तितली पिडा गुणसूं जायना कितले लाखांनी हजारांनी पयशे खर्च जातात सोम्या हाचे वरवीं जागो इकून गी भांगार इकून गी तितलें पुरा केल्यार सगळें खाली जाता कसले घरांत मस्त संकश्ट येता सोम्या असल्या कश्टांक उगड बली जाल्ल्या कुटुंबांत जेजू तुका भेटयता काकोलदार सोम्या राख आमच्या कुटुंबांत या पिडेस्तांक गूण कर जेजू कितले तुवें तुज्या जिवितांत तुवें कश्ट सोंसले तुवें रागात वाडयले तरी पूण सोम्या तुवें त्या पिडेस्तांक गूण केले तुज्या त्या आमंडीक रक्तान गूण केले सोम्या आज तुजे सगळ्यात वाडय कोण कश्टांत आसात कोण पिडेंत आसात कोण रिणार आसात कोण आर्थीक संकश्टांत आसात कश्टां नश्टां वळख जाल्यात खंयची बेदरांत आसात जेजू तांची काकोळट कर तांचे दिश्ट घाल तांचेर बेसांव घाल तांचेर तुज्या आमलेक रक्ताचो अभिषेक कर तांचेर तुजी कृपा वाडय तांकां तुज्या गोपान तूं घे मोरये माग तांकां समर्पण दी सोम्या आनी तांकां राख म्हूण तुजे लागीं मागता गुरुच्या नावे बापा हे मागणी करता तुका जायतीं जाणां आज तांचे कश्ट जेजूक समर्पितात जायतीं तेसावांक घसरयला ह्या तेसावां संगी बाबा भयणी तुमची तेसावां मेळया आज तुमचे पैकी कोणाक तुमकां प्रत्येक रितीन मागोवंक आसा तुमची तेसावां ह्या घडये हांव हांगासर आयिल्लीं तेसावां उडास करतना तुमची तेसावां ताजे सांगता मेळया हेरांक तांचे खातीर मागा आमी तांच्या सकडांक बसत मागया तुमच्या खातीर आमी मागता सक्कड ह्या घडये ह्या आराधना भाग घेतले ऑनलायन टीव्हीचेर भाग घेतले 1 लाख ह्या घडये दैवी कृपा तांचे ती वाडोवन दी आनी दैत्य बरेपण लाभून दी
धैर्य बैलतावन एक बहीण आपले ब्रेस्ट कॅन्सर गुण जावच्या सोम्या मागता तिची काकोत कर. एक बहीण तिच्या हातांच्या पायांच्या गांठीची दोको गुण जावंक मागता. एक भुरगो मस्त मोबायलाक एडिक्ट जाला. या एडिक्शनांतल्यान भायर येवंक मागता. तांची आवय बापूय मागतात. एका घरांत सोम्या जिजो माय सुना मदें केदाळय झगडे आसले, समाधान नासलें तुजे लागीं मागल्या उपरांत आतां घरा मस्त समाधान आसा. ती तुका अर्गां दितात. शिरसी तावन हेलेन म्हणली बहीण तिची कॅन्सर पिडा आनीक गुणी जावंक ना. ती गुण जावच्या बसत ती मागता. सोम्या तिची काकोत कर. एक भाव ताचो जागो विकोन वचून रीण फारीक जाल्ल्याक अर्गां दिता आनी तसो आनी एक जागो विकोन वचोंक सोम्या जेजू तुजे लागीं मागता. एका जाग्याचो समस्या आसल्या सबार तेमतान पर्यार जावंक आयकना. सोम्या जेजू बऱ्या तरान तो समस्या पर्यार जावंक तुजे लागीं मागता. ताची काकोत कर. मुंबई एक अक्रिस्तांव भयण तिच्या कुटुंबान मस्त कश्ट आसात, पिडा आसा. हेरांत मस्त कश्ट मेळून आसात. हे सर कश्ट परिहार जावंक आनी तांची आर्थीक परिस्थिती सुधरोवंक मागता. ये मुंबई से ये फैमिली है, इसके लिए हम प्रार्थना करते हैं. आप ये समय पर आप लोगों को यीशु मसीह तुमको ये समस्याओं को परिहार देगा. तुम्हारे लिए हम ये सब प्रार्थना करते हैं. किनिगुडीतावन एक बहीण मस्त डिप्रेशन गेल्या. तिचे डिप्रेशन गुण जावचे बसत ती मागता. बेळगांवतावन अलिशा एंटनी फर्नांडीस ही बहीण दल्ली पळय सिरीक सुकोवन गेली आनी एक बरी सिरीक मेळोंक मागता. आनी एक बहीण अलिशा एंटनी फर्नांडीस शिको मस्त कश्ट जातात. मायंड डिस्टर्ब जाता. समाज शिकोवंक जायना. बऱ्या तरान शिकोवन जावचे बसत मागता. सोम्या जेजू तांचे मागणें तूं आयक. एक बहीण मस्त पितीसपणान बुडल्या. ही गरजेक मिसाक समावसाना पूण तिने पितीसपणान ते भायर येवन भावार्थाक फाटी येवंक सोम्या कुटुंबाची मागतात. एक बहीण आपल्या घरान समाधान जावंक आनी त्या घरान एका बहिणीची भलायकी बरी जावंक मागता. सोम्या तांची काकोत कर. सुनीता आनी शीला या दोगां भयणी ब्रेस्ट कॅन्सर. सोम्या तांकां ब्रेस्ट कॅन्सरान वळवळटात. तुजे दैवी स्पर्शान ताका आपड आनी गुण कर. सोम्या बदपेतांव सारेश आनी जास्मीन खातर जावं 6 वर्सां जालीं. भुरगीं जावंक ना की भुरग्याच्या देण्या पासून मागता. सोम्या तांची काकोत कर. एका भावाचो जागो बऱ्या मोलान विकून असो मागता. आनी एका भावाची USCची विजा बऱ्या तरान जावंक बेगीन विजा मेळोंक मागता. सोम्या तांची आशिर्वाद घाल. कुंदापुरतून एक भाव आपल्यान टेंडर बऱ्या तरान पास जावंक मागता. सोम्या त्या टेंडराचेर आशिर्वाद घाल. बंदेल तावन एक बहीण मस्त बरी नातल्ली. उठोंक ताका नातल्ले न्हिदले कडेन आसली. पूण आतां सोम्या तुज्या त्या कृपेन ती उठोन बसता, चलता आनी मस्त बरी जाल्या. तुका अर्गां दिता. सोम्या अर्गां तुका. बेळगांव तावन सीमा मान डिक्रू चेस्ट कंजेशन आनी विजिंगाच्या समस्यावरी कश्ट जाता. तिका गुण कर मागता. सोम्या तिची काकोत कर. तिची आवय अंजू डिसोदा काना बरो युरिक ऍसिडचे वरवीं पांयाच्या गांठीचे दुखीन कठीण कश्ट जाता. ती गुण जावंक मागता. सोम्या आशिर्वाद घाल. 5-3 दिसांचा बरो जावन आस्पत्रेंत तावन डिस्चार्ज जाल्ल्याक अर्गां दिता. आनी सांगता आस्पत्रेचें बिल मस्त जालां, मस्त रीण जालां. फारीक करूंक जावंक आनी कुमो थोडे गरजेन कुमो बऱ्या मनशाची कुमो मेळोन फारीक जावचे बसत मागता. वालेन्सीचे कुटुंब. सोम्या दोगां पती पत्नी बऱ्या भलायके खातीर मागतात. पतीचें डायबिटीस गुण जावं, उडासाची सकत फाटी मेळो आनी पतीन अस्थामान डिस्क प्रॉब्लेमाचे तावन गुण जावं मागता. सोम्या तांच्या आस्पत्रेचे बिल्लाचे इन्शुरन्स आनी पास जावंक ना. हे इन्शुरन्स बेगीन पास जावंक दिजो तांची काकोत कर. निर्मार्गातून एक भयण. सोम्या तिका शिरांची पिडान कश्ट जाता, आंग दुखीन कश्ट जाता. तिका बरी कर. सोम्या एका बहीण तिच्या पतीच्या हॅरेसमेंटाक लागून पतीच्या हॅरेसमेंटाक लागून मस्त टेन्शनार आसा. तिच्या मोतीक समाधान मेळय आनी तिच्या पतीच्या मोतीक उजवाड दी.
एक बहीण डेंगी पिडे वरवीं आस्पत्रेंत मस्तो कश्ट नासा सोम्यान जेजो ती बरी जावं तुजे लागी मागता शेवबेन फर्नांडीसाची भलायकी बरी ना मस्तो सुमार 2 म्हयन्यां तावन इस्कोलाक वचोंक आयकना 10वी क्लास आवय बापूय टेन्शनार आसतात इस्कोलाक गेल्यार तकली पडटा नित्राण जाता फिडाय आसा ताची भलायकी बरी जावंक इस्कोला वचून जावच्या खातीर आवय बापूय मागता सोम्या परिणितावन आयरिणीची तकली चड जड जाता गोमटीक दोग डिप्रेशन या सर पिडे तावन जेजो सुटका मागता तिका बरी कर एक सर्व एकला सर वायट आनी कोट्या सक्तीन डेलिव्हरन्स मेळच्या खातीर आनी सगळ्या कुटुंबा बातकाचे बसून लाभच्या खातीर मागता सोम्या तांची काकूत कर एक आवय एक बहीण तिच्या आवयतान मेळच्या मानसीक कश्टांतले सुटका मेळच्या खातीर मागता तिची काकूत कर एक भाऊ आपला मेळोवंकाचे सगळे पयशे फाटी मेळोन आपले रीण फारीक करून जावचे बसत मागता सोम्या तांचेर आशिर्वाद घाल एक बहिणी कान दुख आसा डॉक्टरान ऑपरेशन जायचे म्हणा ऑपरेशन नासतना ते सोम्या गुण जावच्या बसत मागता सोम्या तिका आपड गुण कर रापायल या बावतशी वर्टिगो पिडा गुण जावंक ताची पतीन प्रिसिल्ला तिका उडासची सगत पाटी मेळो आनी ताचे दुयेचे रेशमाचे कॅन्सर गुण जावं मागतात सोम्या हे सक्कड इरादे तुजे मुखार दवरता हाचे सांगाता हांगासरांतल्या सक्कड आराधनांत भाग्यूच्या भाव भयणींचे तांच्या कुटुंबाचे हर एक इरादे तुजे मुखार सोम्या आमी दवरता आज या आराधनाक कुमो केल्ल्या दानी पासो तांचेर आशिर्वाद घाल फुलान दान दिल्यांचेर आशिर्वाद घाल दिवायन टीव्हीच्या मालकाचेर शिबांदीचेर आशिर्वाद घाल रेकॉर्डिंग हांगासर संगीत दितल्या भाव भयणीचेर आशिर्वाद घाल तशेंच हांगासर या आराधना कुमो केल्ल्या मरयेक लाग आशिर्वाद घाल जेजू तुजी दैवी कृपा आमचेर आशिर्वाद वतो दिंब्यार आमी पडटा सोम्या आमची मागणी तुका पेटिता तुजी काकूट मागता ह्या घडये सक्कड आमचे हात उबारया भारतान मागया देवाची स्तुती करा सक्कड एक घडी देवाची स्तुती करया तुम्ही ह्या घडये आपल्या माय मरिये मारी पाहतो आमका प्रत्येक तरान विशेष रीतीची कृपा दितो बरी माय आमच्या वसत्याकडे मागता साथ दुखी दिजो ती आपले सगळे कष्ट विसरून तुझ्या आणि म्हज्या खातीर कष्ट खातीर मागता ह्या घडये दैवी कृपा आमचे दी वळटा सोम्या कडेन आमी मागया हालेलुया 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 जेजू 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 ओ जेजू जी सोम्या जेजू ह्या घडये आमी सगळे आमचे कष्ट समर्पित आहोत जेजू आमचे कडेन खुशाल उपकारच्या जेजू तुझ्या पवित्र पान घालता सोम्या जेजू कौसा म्हणे आतल्या मरिये मारी पाच जेजू तुझी कृपा वाढे तुझ्या मने रगत वाढे जेजू हर एक आमच्या कष्टांच्या पिढ्याचा कृष्णच्या वळवळच्या विराज जेजू हर एक लाख गुण कर जेजू बरेंगार तुझी दैवी कृपा वाढून दे सोम्या सक्कड देवतरच्या बडगणीच्या भक्तच्या बंधनाची सुटका दे सोम्या जेजू बरेंगार जेजू जेजूची काकूची Thank you, Lord, and Jesus. May the bless of Jesus and be out in Jesus. Hallelujah.
प्रार्थूया. ये देवा विचे सक्रामेंत काल तुझ्या कष्टाचो उडास तुमकां सोडलाय. तुझ्या चढवणी सफळ सदांत आमचे ते आमी बगी सारको तुझ्या कुडीच्या आनी रक्ताच्या पवित्र मिस्तरांक आमी मान करूंक आमकां दयान पावक जो जेत आनी रात करताय सस्नाच्या सस्नाक. आमेन. निराशेच्या वेळा